नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन दीप्तिका खोडकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो। जीएमसीचो दोतोर रुद्रेश कुट्टीकराच्या निलंबनाच्या आदेशाक स्थगिती। मुख्यमंत्र्या वांगडा केल्ले चर्चे उपरांत मंत्री विश्वजिताची म्हायती। मुख्यमंत्री म्हणटात दोतोर कुट्टीकरांचे निलंबन जावचें ना। टॅक्सी वेवसायात सुटसुटीतपणा हाडपा खातीर ॲप एग्रिगेटर धोरण गरजेचें। 90% गोंयकारांक हें धोरण मान्य। हें धोरण थळाव्या टॅक्सी चालकांच्या आड ना। बेश्टीत टॅक्सीकारांची दादागिरी खपोवन घेवचे ना। येरादारी मंत्री गुदिन्होची शिटकावणी। म्हादय उपरांत कर्नाटकाचो दूधसागराच्या उदकाचेर आसा दोळो। पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान उक्तायलो हुस्को। दूधसागर सुकलो जाल्यार धंदो जातलो काबार। जीपकारांनी उक्तायलें म्हण। वेगवेगळ्या विशयावेल्यान तापली तळगांवची ग्रामसभा। घाण उदक, शेतांक उजो हेर विशयांचेर सेसिलान काडलो आवाज। पंचायत सचिव सांगतात सगळे विशय जाले सुटावे। सांग्यावेले 10 कोटींच्या देवमाशाच्या ओकारीची तस्करी प्रकरणाचो तपास संत गतीन। अजून पोलिसांच्या हाताक ठोस कांयच लागिल्लें ना। पोलीस करतात सोद घेवपाचो यत्न। आणि वास्कोच्या फामाद दामोदर भजनी सप्ताहात चेंगराचेंगरी जावची न्ही म्हणून नेमतले नोडल अधिकारी। दामोदर भजनी सप्ताह समितीचो अध्यक्ष नरेंद्र गुरवाची माहिती। आता खबरो विस्तारान। गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या आपत्कालीन विभागाचो आरोग्य अधिकारी डॉक्टर रुद्रेश कुट्टीकराचे निलंबनाक स्थगिती। हे विशीं मुख्यमंत्र्यांकडेन चर्चा केल्या उपरांत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेंची माहिती। मजगतीं मंत्री राणेचेर विरोधकांची टिका। IMA गोवा आणि गोयचे निवासी दोतोरांची संघटना गार्डाची विश्वजितान माफी मागची म्हणून मागणी। शेनवारा जीएमसीत अचकीत भेट दिवन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन कॅज्युअल्टी विभागाचो मुखेल भलायकी अधिकारी दोतोर रुद्रेश कुट्टीकराचे निलंबनाचो आदेश दिलो। एका पेशंटाक इनेसाव मारपाक न्हयकार दिल्ल्यान मंत्री राणे चाळवल्लो। खर शब्दांनी राणेन दोतोराक उजरावन काडिल्लो। उलोवपाक सारकें रीत येना। आता प्रेसाचो एक मनीस आयिल्लो इंजेक्शन मारपाक। यू कॅनॉट गायड हिम प्रॉपर्ली। यू लर्न टू कंट्रोल युअर टंग। यू आर अ डॉक्टर. Don't force me to act. Put your hands out first when you're standing in front of me. I generally don't lose my cool. विश्वजीत राणेन दोतोराचेर कारवाय करतना चुकीची भाषा वापरली म्हणून विरोधकांनी टीका केली। तशेंच प्रकरणाची सगळी माहिती घेतलो म्हणून प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान विधान केले। मंत्री काय कित्याक मातशें वेगळे दिशेन वयता अशें तांचेय म्हणणें आयकून घेतले, ताजेय म्हणणें आयकून घेतले। दोतोरी आमकां मेळ्ळ्या आसा सगळें आनी अश्यो काही गजाली ज्यो जातल्यो ताजेर वेवस्थीतपणे योग्य तोडगो काडलो आसतलो आनी मुख्यमंत्री ताजेर उलयले त्या संदर्भात विशय आज सोंपलो। हेल्थ मिनिस्टर म्हणटा की दोतोर पेशंटाचेर चाळवलो म्हणून। व्हिडिओ दाखयता हेल्थ मिनिस्टर दोतोराचेर चाळवतात। सगळे एकमेकाचेर चाळवतात गोंयांत। Goa is not being administered. There is no governance in Goa. Goa has become a banana republic. आणि गोंयचे जनतेक हो सरकार सांगता की आम्ही विकसित जाता। विकसित कसो? इन सपोर्ट ऑफ डॉक्टर कुर्टीकर, रुद्रेश कुर्टीकर, जाणे 20 पेक्षा वयर आय थिंक क्लोज टू 22 वर्सां ताणें थंय लोकांची सेवा केल्या जीएमसीन। आणि ताका ताणें लिटरली ही हॅज ह्युमिलेटेड द डॉक्टर फ्रेटर्निटी। आज प्रत्येक डॉक्टर इज अंडर थ्रेट। वी हैव सीन इन ऑल अदर स्टेट्स डॉक्टर्स आर बीइंग अटैक्ड। देयर इज नो सेफ्टी फॉर द डॉक्टर्स एंड हियर वी आर सीइंग एन मिनिस्टर हु इज इन पावर इज अब्यूजिंग द डॉक्टर, is using unparliamentary language in the premises of the hospital. ज्या रितीन विश्वजीत राणे वागला, ज्या रितीन त्यांनी एका डॉक्टराचो इन्सल्ट केला, हे सारकें न्हू। डॉक्टर चुकला आसात आनी ना चुकला आसात। जर कितेंय जाल्लें जाल्यार तेका कॅबिनान व्हरोन तेच्या कडेन उलोवन तेची समजूत घालपाक जाय आसली, तेका सारको ट्रिटमेंट दिवपाक जाय आसलो। हो जो शो ऑफ केला विश्वजितान हो आमकां तरी मान्य ना। हे सगळे नाट्य शेनवारा घडिल्लें। आयतारा भलायकी मंत्री विश्वजितान दोतोर रुद्रेशाचे निलंबनाक स्थगिती दिली। मुख्यमंत्र्या वांगडा चर्चा केले उपरांत विश्वजितान ही माहिती दिली।
दुसरे वटेन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दोतोर रुद्रेश कुट्टीकाराचे निलंबन जावचे ना म्हणून जाहीर केला. गोयची भलायकी यंत्रणा लोकांची बरेपैकी सेवा करता. दोतोर रात दीस वावुरतात पूण मुख्यमंत्र्याची तोखणाय. इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि गोवा रेसिडेंट डॉक्टर्स असोसिएशनाची भलायकी मंत्री विश्वजितान जाहीर माफी मागची म्हणून मागणी कायम. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सरकारान टॅक्सी व्यवसायात सुटसुटीतपणा हाडपा खातीर ॲप एग्रिगेटर धोरण हाडला. 90% गोंयकारांक हें धोरण मान्य आसा. हें धोरण थळावे टॅक्सी चालकांच्या आड ना. कांय टॅक्सी चालकांचे चुकीचे वागणुकेक लागून पर्यटकांक त्रास जाता. बेस्टीस टॅक्सीकारांची दादागिरी खपोवन घेवचे ना. राज्यात ॲप आधारीत टॅक्सी सेवा गरजेची आसा म्हणून मंत्री माविन गुदिन्हून सांगले. राज्य सरकारान नियोजीत केल्ले ॲप एग्रिगेटर धोरणाक सध्या जायत्या टॅक्सीकारांनी विरोध दर्शायला. हे फाटभुंयेर माविन उलयतालो. See, the first thing is I want to clarify that we have had a draft notification in the public domain. People are considering as if we have finalized the aggregator policy in totality. We have invited for suggestions, for inputs from all stakeholders, whether it is the taxi operators themselves, taxi patrons themselves, taxi drivers themselves, the public at large, and all other people connected with this particular business. Government is fully conscious that most locals run this particular business. But what government is saying, while you run this business, please adopt technology. Go on an app so that we have data on which we can do future planning. We know how many taxis are flying, from which point to which point they travel, from the perspective of security for tourists, security for locals. Also, there is a misconception that these taxis will be meant only for tourists who come here. No. If there are app-operated taxis, considering the rates that will be automatically generated, it will be available for the Goan public at large. As if the government is at war with them and they are at war with the government. Simple thing, we are telling adopt technology. No, we are not going to listen. We scrap it. Is this the way? We can always look for a middle path as well, how it is to be done. It is been notified in one way, but it can be subject to maximum changes as per the inputs given by them. But there is no compromise on use of technology. App-based taxis have to come. 90% of the people of Goa want app-based taxis. Why are they ignoring public opinion? And how much the taxi, what is the percentage of the taxi people? You are going to hold the whole population to ransom? अक्षरशः दादागिरी झाली. सो दिस इज नॉट गुड फॉर इन अ डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग. वेगवेगळ्या विशयावेल्यान ताळगांवची ग्रामसभा तापली. नळाक घाण उदक येता, शेतान उजो लागता आनी लोकांक त्रास सोंसचे पडटात. हेर जायत्या विशयांच्या वेल्यान समाज वावुरपी सेसील रोड्रिगेसान ग्रामसभेत बोवाळ घालो खरो, मात तिचे कोणेच कानामनार घेतले ना. इतलेंच न्ही जाल्यार कांय जाण तिच्या आंगारूय धांवन गेले. ही परिस्थिती आसा राजधानी पणजेक तेंकून आशिल्ल्या ताळगांवची. वेगवेगळ्या विशयावयल्यान ताळगांवची ग्रामसभा बरीच तापली. समाज वावुरपी सेसिलान जायत्या गजालींचेर उजवाड घालपाचो यत्न केलो, मात तिच्या उलोवपा कडेन कोणेच लक्ष दिलें ना. सेसिलाच्या कोतान नळाक घाण उदक येता, पूण हो विशय सोडोवपाक कोण फुडाकार घेना. ताळगांवच्या शेतान लागिल्ल्या उज्याचेरूय सेसिलान उपाय सांगला, मात तिचें म्हणणें कोणेच आयकून घेतलें ना. ओडशेल दर्यावेळेर लोक हाकपाक बसतात. कांय घरांनी अजून संडासूच दिल्ले ना, पूण ही गजाल कोणाक पटली ना. वेल्यान सेसील विशय काडटा म्हूण कांय जाणां तिच्या आंगार धांवन गेली. सेसिलान जायत्या विशयांचेर आवाज काडलो, पूण पंचायत सचिव सांगता सगळे विशय सुटावे जाल्यात खंय. पयल्यार न्हू आयज 8 ऑफ जून, आतां इन 1.5 month इतले इश्यूज आमी हायलायट केला आनी इट हॅज कम टू लायट. That is regarding the first issue that happened was the sewage was mixed in the drinking water, and this issue of sewage being left out has been an old issue. आणि आम्ही इतले पाटी रेज केला अँड देर इज स्टील नो सोल्युशन टू द प्रॉब्लेम. ते करता करता म्हणटा आनी काय सोल्युशन ना. सो दिस इज वन थिंग दॅट वी नीड टू हायलाइट बिकॉज मोर देन 700 houses were affected, including where I reside. Around all those residents, I am from Borbad, then Mollebad, we were affected very badly. Second issue that I raised up was the fire issue in the fields.
over there, not even once I said I'm against the farmers. On top of that, हांवें सांगलां की आमकां शेतकारांक सपोर्ट करपाक जाय. We should have a kind of a tractor की once it's like end of April, ते सगळे जे weeds आहा ते कातरपाक जाय, कलेक्ट करपाक जाय, आनी जे आमचे गौशाला आहा न्हू तांकां दिवपाक जाय. Either the panchayat can make money out of it or they can give it for free. सो आयची ग्रामसभा आमची तालिगांव पंचायत जालेली आसा. सो आयचे मेन टॉपीक आसलेले फर्स्ट एक फार्मर्साचो आसलेलो, देन अबाउट सेप्टीक वॉटर मिक्सिंग विथ द ड्रिंकींग वॉटर हो एक मेन इश्यू आसलेलो. सो पंचायतीन हेजेर एक्शन घेतलेली आसा ऑलरेडी अलॉंग विथ हॉनरेबल MLA ऑफ तालिगांव. पायपलायन न्यू ले केलेली आसा फूल, बिकॉज मेन होल आसा, मेन प्रॉब्लम आसा तो मेळना जाल्लो फॉर PWD डिपार्टमेंट. सो तेंचे मॅडम हॅज रिक्वेस्टेड की तुमी न्यू पायपलायनूच घाला फूल कंप्लीट. सो न्यू पायपलायन ले केलेली आसा आनी इश्यू इज बीन रिजॉल्व ना. लोकांक उदक बरें मेळटा त्या सायडीन ते एरिया शंकरवाडी टू सांपल मार्केट फूल एरिया तो उदक तो इश्यू रिजॉल्व जालो. सेकेंड इश्यू तेमी आमचो डिस्कस जाल्लो अबाउट द इन्सिडंट टूक प्लेस इन द फिल्ड्स. तो क्लेम केल्लो की वन ऑफ द कंप्लेंटान की तो फार्मर्सूच थंय उजो घालता. सो तेणी सांगलें सजेशन दिल्लेलें आसा की तुमी एम्बुलन्स फायर ब्रिगेड तांकां आपोवपाचें कॉर्डिनेशन. सो पंचायतीन एक्चुअली सांगपाक जाय म्हटल्यार पंचायतीनूच फूल इनिशिएटीव घेवन हो इश्यू रिजॉल्व केल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. देश असो चलपाक जाय तसो चलपाक जाय अशें आमी उलोवन दाखयतात, पूण हें केन्ना शक्य जाता जेन्ना आपलें सरकार आसा तेन्ना. सरकार घडोवपा खातीर खूब अडचणी येतात. 4 विचारांचे लोक घेवन कितल्योश्योच गजाली करच्यो पडटात अशें दामू नायक सांगता. मडकयच्या कार्यकर्ता मेळाव्यांत दामू उलयतालो. आपलो मेसेज जो आसा ते घेवन सगळ्या समाजाकडे सकयपर्यंत वता. आमी व्हडले भाशण करता, देश असो करपाक जाय, देश असो करपाक जाय. ही केन्ना जातलें ते जातलें आमकां सरकार आसूं जाय. तें जातलें आमकां त्या सरकारा भितर सगळे गजाली ते लोकां कडेन पावोवपाक लागून तशें निस्वार्थ काम ते करून सरकार धरिना. एक सरकाराक खूब अडचणी आसता. 4 विचारांचे 4 लोक बरोबर घेवन आमकां वचचें पडटा. काही वेळाचेर सरकार जाय, स्थिर सरकार जाय म्हणून अनेक गजाली करच्यो पडटा. त्यो गजाली करीतच आमी हें सरकार टिकून दवरतात. आनी हें सरकार कित्याक लागून दवरलें आसता? खुबशे लोकांक अनेक गजाली आसता. लोक जायत उलयतात, तुमी अशें करपाक जाय, तो अशें उलयता, तो तशें उलयता. तांकां सांगपाक कितें आसता? काय सरकार हें नरेंद्र मोदीच्या मार्गदर्शनाखातीर चलतना ताजे हात बळकट करपाक आनी जागृत येवजणी सकयल स्तरापर्यंत हाडपाक जाय जाल्यार आमकां सगळ्यांक बरोबर दिवचें पडटा. फाटल्या येतेरा गांजेच्या म्हादय न्हंयेत बुडून भारतीय खेळा प्राधिकरणाच्या 2 विद्यार्थ्यांक मरण आयिल्लें. तांचे वांगडा आशिल्ल्या हेर 4 विद्यार्थ्यांनी आपल्या प्रशिक्षकाक वाटोवपा खातीर पुलिसांक चुकीच्यो जबानी दिल्यो. मात बुडून मरण आयिल्ल्या लवप्रीत सिंग हांणी आपल्या मोबायलांत काडिल्ले व्हिडिओ तो प्रशिक्षक तांचे वांगडा गेल्ल्याचे न्हंयचेर न्हांवपाक गेल्ल्याचे उक्ताडार आयले. हे प्रकरणाक लागून संबंदीत प्रशिक्षक आतां निलंबीत जातलो. सोमारा ना जाल्यार मंगळारा तशा निलंबनाचो आदेश येवपाक शकता अशी माहिती भारतीय खेळा प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. गांजा उजगांव हांगसरल्या म्हादय न्हंयत गेल्ल्या आयताराक एक दुर्घटना घडली. दुर्घटनेक 2 भुरगे बुडोवन मेले. स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया यांच्या अंतर्गत ते कुट्टी हांगा ट्रेनिंग घेवपाक येयल्ले. सुरवातीक जेन्ना फोंडा पुलिसांनी तेंचो तपास केलो तेन्ना अशें एक वेगळें चित्र निर्माण केलें गेलें. हे 4 जे भुरगे आशिल्ले तेंच्यांनी आपल्या कोचाक वाचोवपाक खूब प्रयत्न केलो. एक 4-5 दीस तेंच्यांनी वेगवेगळे स्टेटमेंट दिवन पुलिसांक चक्रोवपाचो प्रयत्न केलो. तशेंच स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियेच्या ऑफिसरांक तेंच्यांनी चक्रोवपाक केल्लो. दुर्घटना घडले नंतर सोमार दीस गोंयान स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियेचे ऑफिसर पावले. तेंच्यांनी गांजा हांगा वचोनूय पळोवणी केल्ली. पूण आतां एक सत्य उगडकीस येयल्लें आसा. जो मनीस कोच आपूण थंय वचत नाशिल्लो, आपूण त्या भुरग्यां बरोबर वचत नाशिल्लो म्हणून सांगतालो, ताजो एक प्रूफ पुलिसांक तशेंच स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियेच्या ऑफिसरांक मेळिल्लो आसा. जो भुरगो बुडलेलो लवप्रीत सिंग हेणे जेन्ना थंय स्पॉटार पावले तेन्ना एक उदक न्हाता आसतना एक व्हिडिओ काडलेलो आनी त्या व्हिडिओचेर हो तेंचो कोच दिसून येयल्लो आसा. सो सुरवातीक हे 4 भुरग्यांनी आमी 7 जाण गेल्ले आनी तितूंतले 2 बुडले अशेंच चित्र निर्माण केल्लें. पूण ह्या व्हिडिओन ह्या कोचाचो घात केल्लो आसा.
सद्याक त्या कोचाचेर एक्शन म्हणून ताका सस्पेंड करपाची फुल्ल तयारी जाल्ली आसा आनी सोमारा सांजचे पर्यंत एक ऑर्डर सस्पेंड ऑर्डर गोंयांत पावपाची आसा. त्याच बरोबर हे जे पळय भुरगे न्हांवपाक गेल्ले तांचेर एक केस रजिस्टर कर म्हणून सावथ गोवा कलेक्टरान फोंडा पुलिसांक ऑर्डर दिल्ली आसा. सो सद्याक जे वाचोवपाक गेल्ले तेवूय फसले आनी जे कोच आशिल्लो तो आपूण केन्ना गेलोच ना म्हणटालो पळय तोय आतां सद्याक अडचणींत येयल्लो आसा. तेणें आपलो जी चूक जाली ती कबूल केल्ली आसा पुलिसां समोर आनी आतां तेजेर एक्शन ही जावपाचीच आसा. पूण आतां मेळिल्ल्या पुलिसांक आनी स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया हेंच्या ऑफिसरांनी दिल्ले म्हायती प्रमाणे त्या दिसा 6 जाण वचनाशिल्ले तर 9 जाण गेल्ले अशें अंदाज आसा. ह्या कोचा बरोबर आनी 2 ऑफिसर आशिल्ल्याचो संशय ह्या ऑफिसरांक आसा. सो ह्या स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाचे 3 ऑफिसर सस्पेंड जावपाचे चान्सीस वाडलेले आसा. फोंडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्यारी. राजधानी पणजे स्मार्ट जावपाच्या वाटेर आसतना पणजे बस स्टँडा फाटल्यान आशिल्ल्या आंतरराज्य बस स्टँडाचेर मात बुरशेपणां वाडल्यात. नाल्यात सचिल्ल्या कोयऱ्याक लागून साथीची दुयेंसां पातळपाची शक्यताय लेगीत न्हयकारूं येना. पळयात पुराय बातमी. हो पळयात कोयरान भरिल्लो नालो. ही बुरशेपणां तुमकां आनी खंयच नासून राजधानी पणजे पाट्यार बस स्थानकाच्या फाटल्यान दिसतली. हो आंतरराज्य बस स्थानक. हांगा हेर राज्यांतल्यान गोंयांत येवपी बसी थांबतात. पर्यटकांक गोंयांत येना फुडें हे घाणयारें चित्र पळोवचें पडटा. नाल्यात उदकांत सचिल्ल्या कोयराक लागून साथीची दुयेंसाय पातळपाची भिरांत आसा. एके वटेन पणजी स्मार्ट सिटी करपा खातीर यत्न सुरू आसतना दुसरे वटेन ही बुरशेपणां. हाचो पर्यटनाचेर गंभीर परिणाम जावपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. खूप घाण आसा खूप आनी तुमकां त्रास जाता गलीज जाता पुराय. आनी पावसान बी अशें कितें त्रास जाता? पावसान बी काम करपाक येना पुरा उदक येता घाण जाता उदक वयर येता पूरा भैया आप जब ये बस स्टैंड पे आए तो पहला इंप्रेशन वो गार्बेज को देख के आपका कैसा रहा? वो बहुत बुरा है, बांस वगैरह बहुत मारती है यहाँ पे, बांस की वजह से यहाँ बैठ के खाने का मूड नहीं होता. हाँ, वो गटर की वजह से. ओके. और ये आप कहाँ से हो? मैं महाराष्ट्र से. आमी आसात पणजे पाट्यार. हो जो इंटर स्टेट बस स्टँड आसा त्या ह्या बस स्टँडाचेर आमी आसात. आनी तुमी जाणा आसतले हांगा इंटर स्टेट बसीस म्हणजे ह्यो ज्यो प्रायवेट सगळ्यो बसीस आसात त्यो कितल्योश्योच बसी हांगा दिसाच्यो येवप वचप जाता. आनी ह्याच बरोबर हांगा ट्युरिस्ट सुद्दां ह्या बसींनी खुबशे अशे येतात. पूण हो जो बसीस रावतात ह्यो बसीस रावतात तेजे फाटल्यान एक समज आमी चित्र पळयलें जाल्यार तें चित्र सारकें अशें विचित्रशें आसा. आनीक सारकी बुरशीपणां ही हांगा पळोवपाक शकतात तुमी. म्हाजे फाटल्यान आसा एक पब्लीक टॉयलेट आनी ही जी पब्लीक टॉयलेट आसा ही पब्लीक टॉयलेट हो जो नालो आसा ह्या बस स्टँडाचो हो जो नालो आसा ह्या नाल्यान डायरेक्ट घातलेली आसा. आनी त्याच बरोबर कितलीशी गार्बेज हांगा प्लास्टीक वेस्ट जे आसा जे डिकम्पोज जायनाशिल्ली जी गार्बेज आसा ती कितलीशीच गार्बेज हांगा सायडीक ह्या नाल्याच्या सायडीक आसा ती आमी पळोवपाक शकतात. जेन्ना पावस येता पावसान जेन्ना सगळो हो नालो जेन्ना भरता केन्ना केन्ना हे गार्बेजीक लागून हो जो नालो आसा तो चॉकअप सुद्दां जाता. आनी त्याच बरोबर केन्ना केन्ना पावसान जेन्ना उदक खूब येता तेन्ना ही जी भोंवतणीची ही जी गार्बेज आसा ती गार्बेज सगळी उदकान वयता आनी उदकांतल्यान व्हांवोन ती सगळी दर्यान वयता. सो खंय तरी हितून सुद्दां खंय तरी पोल्युशन जें आसा जें गार्बेज प्लास्टीक पोल्युशन जें आसा तें सुद्दां पोल्युशन जाता. पूण त्याच बरोबर ही जी गार्बेज आसा ते गार्बेजचेर आतां आमी तुमी जाणा आसतले स्मार्ट सिटीक लागून कितलोसोच खर्च कोट्यांनी रुपयांचो खर्च केलो जाल्यार हो जो इंटर स्टेट बस स्टँड आसा हांगा खुबशे अशे लोक भायल्यान जे येतात आमचे गोंय पळोवपा खातीर भायल्यान येतात तेंचे वेलकम करपाकूच खातीर हे जे सगळे दिश्टी पडटा चित्र दिश्टी पडटा ते कितले भयानक अशें चित्र आसा तें तुमी पळोवंक शकतात. सो स्मार्ट सिटीन आनी CCPन खंय तरी हेचेर लक्ष दिवपाक जाय आशिल्लें. आनीक हे जे आसा ते आतां पावसान तुमी जाणा आसतले हे आयज वत पडलेलें आसा म्हणून हांगा ही जी ड्राय गार्बेज आसा ती ड्राय जाल्लीशी दिश्टी पडटा. पूण जेन्ना पावस पडटलो पावसान ही जी गार्बेज आसा ती वेट जातली आनीक ती निवळ करपाक सुद्दां ती मातयेन सगळे ही जी गार्बेज आसा ती सगळे मातयेन शिरतली आनी तशेंच उदका वांगडा व्हांवून वयतली. सो हेजेर कन्सर्न ऑथॉरिटीन खंय तरी बेगीनचे बेगीन लक्ष दिवपाक जाय आनीक ही जी गार्बेज आसा ती निवळ करपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे बरोबर हांव गौरेश गांवकर पणजेसून.
सांगेर सोजुनाक धरिल्ले देवमाशाच्या 10 कोटींच्या अकारी तस्करीविशीं पोलिसांक अजून कांयच सुगावो मेळना. सांग्यावेले हे तस्करीचो पोरू वर्साचे रत्नागिरींतले तस्करी प्रकरणा कडेन संबंध आसा काय असो प्रश्न आतां उपरासता. पोरू मडगांवां कोंकण रेल्वे पुलिसांनी अशीच एक तस्करी धरिल्ली, मात ते प्रकरणाचे मुळा मेरेन पावपाक पुलिसांक अपयश आयिल्लो. पळोवया हो खासा रिपोर्ट. शुक्रारा 6 जुनाक सांग्यार पोलिसांनी वट्ट 10 कोटीची देवमाशाच्या ओकारीची तस्करी धरिल्ली. हे येदे व्हडले व्हड तस्करेक लागून ते विशीं गोंयांत आनी गोंया भायरूय मोठी चर्चा जाल्ली. मात 2 दीस जाले हे प्रकरणाच्या तपासात अजून मेरेन ठोस अशें कांयच पोलिसांक हाताक लागिल्लें ना. 6 जुनाक सांग्यार पोलिसांनी 10 कोटीची देवमाशाच्या ओकारीची तस्करी धरिल्ली. पोलिसांनी मुखेल दुबावीत सावंतवाडीचो योगेश रेडकार, सांकवाळचो रत्नाकांत कारापुरकर आणि फोणेच्या साईनाथ शेट हे तिगांक अटक केल्ली. कोर्टान हे तिगांकूय 4 दिसांच्या रिमांडात धाडल्यात. पोलिसांनी 2 4 व्हिलर गाडयोय जप्त केल्यात. अटक केल्लो सावंतवाडीचो योगेश रेडकाराचो नुस्तें पुरवण करपाचो धंदो आसा. तो सावंतवाडीच्यान माल घेवन सांग्यार आयिल्लो. योगेश रेडकाराचे सावंतवाडींतले नुस्तें वेवसायिकां कडेन लागींचे संबंध आसात म्हूण म्हायती मेळटा. सांगावेल्या तस्करे विशीं अदीक म्हायती विचारल्यार PI दितेंद्र नायकान सांगलें तें अशें. दुबावितांनी ही ओकारी खंयच्यान हाडल्या ताची म्हायती अजून दिवंक ना. हो माल कोणा खातीर हाडिल्ली ताची म्हायती मेळिल्ली ना. दुबावीत सध्या रिमांडाचेर आसात. आमी तांचे कडल्यान म्हायती मेळोवपाचो यत्न करतात. आतां सांग्यावेल्या हे तस्करेचो हे आदी घडिल्ले तस्करी प्रकरणा कडेन संबंध आसा काय म्हूण प्रस्न उपरासला. हे आदींचे तस्करीच्या घडणुकांचे मुळा मेरेन पावपाक पुलिसांक अपेस आयला. पोरू वर्सा रत्नागिरी महाराष्ट्रात देवमाशाचे ओकारीच्या तस्करीचो यत्न पुलिसांनी फेल थारायल्लो. पोरू वर्सा मडगांव कोंकण रेल्वे पुलिसांनी केरळांतल्यान आयिल्ले 5.5 कोटीची देवमाशाचे ओकारीची तस्करी धरिल्ली. हे तस्करी प्रकरणात मडगांव रेल्वे पुलिसांनी अरुण राजन आणि निबीन वर्गीस हे दोगांक अटक केल्ली. मात हे तस्करेचे मुळा मेरेन पावपाक पुलिसांक अपेस आयला. एकंदरीत सांग्यार धरिल्ले 10 कोटीचे देवमाशाच्या तस्करीचो तपास पुलिसांनी तसो सिरियस घेतिल्लो ना काय कितें असो प्रस्न. अजून मेरेन फकत PI लेव्हला मेरेनूच हो तपास चल्ला अशें दिसता. हे प्रकरणाचे मुळा मेरेन गोंय पुलीस पावतात काय ना हाचेर सगळ्यांची नदर आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. कर्नाटक सरकाराचा दूधसागराच्या उदकाचेर दोळो आसा. ते खातीर तांणी यत्न चालू केला. कर्नाटकाची नवी नाटकां पळोवपाक मेळपाक शकता. ज्येष्ठ पर्यावरण अभ्यासक आनी म्हादय रक्षणा खातीर वावुरपी प्राध्यापक राजेंद्र केरकार हांणी हुस्को उक्तायला. दूधसागर गेलो जाल्यार आमचो धंदो वतलो म्हणून दारबांदोडेच्या थळाव्यांक हुस्को जाला. म्हादय उदका लवादान 2018 वर्सा कर्नाटकाक 3.9 TMC फीट उदक म्हादयंतल्यान वळोवपाक मान्यताय दिल्या. गोंयाक 24 TMC फीट उदकाचो वापर करपाक मान्यताय दिल्या. गोंय सरकारान जर ह्या उदकाचो योग्य वापर करपाक सुरवात केली ना जाल्यार कर्नाटक दूधसागराचें उदकूय तांचे वटेन व्हरपाक कमी करचे नात. कटला आनी पायणा न्हंय एकठांय येवन फुडें गोंयांत दूधसागर व्हांवता आनी ताचेच फुडें खांडेपार न्हंयत रुपांतर जाता. हे खांडेपार न्हंयचेर म्हत्वाचो ओपा उदका प्रकल्प चलता आनी हो प्रकल्प गोंया खातीर खूब म्हत्वाचो म्हूण प्राध्यापक राजेंद्र केरकार हाणें सांगलें. कर्नाटक सरकार कळसा भांडुरा प्रकल्पाचे काम पुराय जाल्या उपरांत परत एकदा आपणाक जास्तीत जास्त उदक जे आसा हे म्हादयच्या जलस्रोतांतल्यान प्राप्त जावपाक जाय हेच्या खातीर नेटान कामाक लागलेले आसा. हाच्या पयलीं कर्नाटकान एक प्रकल्प जो आसलो तो डॉक्टर लुईस प्रत बार्बोजा हे मुखेलमंत्री आसतना सादर केल्लो आनी तो प्रकल्पांतलो दूधसागर न्हंयच्या उदकाक जे गोंय वटेन येता ताका वळोवन व्हरपाचो. तेतून काटला आनी पायणा हे ज्यो 2 उपन्हंयो आसा ज्यो मागीर एकठांय जाता आनी आमकां दिश्टी पडटा तो सोबीत सुंदर असो दूधसागर. ह्या दूधसागर न्हंयचेरूच आमची खांडेपार जिका आमी ह्या नांवान वळखता, जेचेर आमचो ओपा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आसा, ते उदक म्हळ्यार खांडेपार किंवा आमी दूधसागर जिका न्हंय म्हणटा ती. आनी ह्या न्हंयचेर कर्नाटक सरकार जे आसा ते परते प्रकल्प बांदपाचे आपणाले प्रस्ताव जे आसा हे सादर करीत आसा. त्या म्हादय न्हंयचें अस्तित्व जे आसा हे दुर्बल करपाच्या नदरेंतल्यान कर्नाटक ज्यो तरातरांची नाटकां करता तेतूंतले हे एक नाटक जे आसा हे नाटक परतें सुरू जातालें 2024. आतां कर्नाटक सरकारान जो आमच्या लवादान निकाल दिल्लो आसा 2018 आनी 14 ऑगस्टाक त्याच्यानुसार 3.9 TMC फीट उदक तांकां वळपाक दिल्लेलें आसा. पूण आमी जर आमकां 24 TMC फीट उदक जे दिल्लें आसा तेचो वापर जर वेवस्थीत रित्या करिना जाल्यार कर्नाटक
फुडल्या येणाऱ्या कालखंडात आपणाले परते प्रस्ताव जे आसा ते मांडटाले आनी केन्ना म्हणटाले आमकां पिवपाक उदक ना, केन्ना म्हणटाले शिपणावळीक उदक ना, आनी अशा पद्दतीन आपणाले प्रस्ताव जे आसा ते फुडें रेटपाचे यत्न करीत रावतात. दूधसागर व्हेलो जाल्यार उदका खातीर गोंयकारांचे हाल जातले अशें प्राध्यापक राजेंद्र केरकार सांगता. जाल्यार धार बांदोड्याच्या वेवसायिकांक दूधसागरा वयलो धंदो वतलो म्हणून चिंता उप्रासल्या. जर उदक जर डायवर्ट करून जर कमी जालें जाल्यार आमच्या ट्युरिजमाचेर अवश्य हांगा हें जातलो, इफेक्ट जातलो. ह्या दूधसागराचेर आमचे खुबशे हांगा गांव डिपेंडंट आसा. दूधसागर जर तर डायवर्ट करीत जाल्यार आमगेले न्हंयचेर मोठ्या प्रमाणान हें जातलें. आख्खी जो आमचे नॉर्थ गोवा जें आसा, अर्दी नॉर्थ गोवा जें आसा तें हे न्हंयचेर डिपेंड आसा. कारण हें उदक पिवपाचें निवळ उदक हें ओपा प्रकल्पाच्यान शुद्धीकरण जावन तें आख्खे नॉर्थ गोवाक जें आसा, फोंडा भागाक जावं आमची धारबांदोडा हितून वाळपय अशा भागांनी हें उदक सगळ्याक सप्लाय जाता. तेन्ना दूधसागर धबधब्याचें जें उदक दूधसागर न्हंयचें तें डायवर्ट करचे पयलीं गोवा सरकारान हेचेर कितें तरी करचें अशी तेंची मागणी आसा. एकनाथ खेडेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे बुलेटिनांगात सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.